आमच्या इगर्ज मातेंत हजार वांटे जाल्यात. आमच्या मोसरा वरवीं हग्या वरवीं आमी विंगड जाता ते दाळा घास तुटतात, संबंध फिटो जातात, मोग करूंक कोणी ना. कुटुंबां आसात, एकल्यान नायटी ड्युटी, एकल्यान डे ड्युटी, पार्टनर ना. कोणा कडेन उलोवचें, कोणा कडेन मोग करचो, कोणाची सेवा करची. क्रिस्ताताई, म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें सवाल आयच्या वांजेलांत हें तुमकां समजलें मू? आनी शिसांनी जाप दिली वय. आनी जेजून सर्गीचें राज एका जाळा परी म्हळें. जाळ म्हणटना थंयसर 2 रितीची जाळां आसलीं. एक धाकटें जाळ, आतां हें तुमी पळयलां जावंक पुरो, अशें धरन अशें खाण उडोवचें एकल्यानंत न्ही गी. तें तुमी व्हिडियो पळयल्यार कळटा. ताका शिने म्हणटात हिब्रू भाशेन. आनी तें ल्हान जाळ तें उडयल्ले कुडले मासली सांपडटाली. म्हळ्यार मासली खंय आसा म्हणून कळीत आसा जे मासली पागच्याक, ना तर जाळ उडोवन फायदो ना. मासली आसले कडेन धांवून वचोन वेगीच उडोवन दरीचे आसली. धांवच्या मासलेक जाळा भितर शिरकावचें बरें करचें, तें एक टॅक्नीक. आनी हें आनी दुसरें जावन आसलें लंब नेट. ते दोनींक बांदचें आसलें आनी दोनी पंथीक ओन व्हरचें आसलें. सगळ्या त्या पंथांत ह्या पंथा मुसार ब्लॉक करचें आनी आनी एका पंथान उदक साळोवन मासलेक दांडावचें. ते जाळा मासली तातूंत शिरकताली. आनी त्या दुसऱ्या जाळाचे दाखलो आयच्या वांजेलांत आमकां जेजून दिला. व्हडलें जाळ, तें लंब जाळ ह्या पंथांतून त्या पंथा मुसार पावता. मासली धांवोंक शकना. एका सायडींतल्यान दांडायतना ती सगळी ताच्या भितर पडटात, सुकोना, मासली सुकोन वचना. आनी अशें आसतना जेजून हें कित्याक दिलें दाखलो असलो, आनी आमकां कित्याक क्रिस्तांवांक म्हणून आमी समजूं जाय. त्या देखून ही समजूनी जोडूंक देवान दिवचें देणें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणें, समजूनी न्ही गी. गिफ्ट ऑफ अंडरस्टँडींग. आतां गिफ्ट ऑफ अंडरस्टँडींग ह्या समजूनी कितें करता? देवान सांगचे पॅरेबल्स म्हणटा आमी हांगासर आसचे ओपारी, ताचो गूढ अर्थ समजोवंक आमकां कृपा दिता. देवाच्या मिस्तेराचो गूढ अर्थ समजोवंक आमकां कृपा दिता. आनी थंय समजल्या उपरांत भितर आत्म्यांत इतलें प्रेरण मेळटा की त्या मनशाक तें करूंक कसलीच आडखळी येनात. आनी त्या मनशाक इतलें प्रेरण मेळटा की तो दुसऱ्या पैकी वेगळोच दिसता. कित्याक ताच्यो एक्टिविटी, ताच्यो चटवटिक्यो सगळ्यो विंगडत दिसतात. तें पयलें. दुसरें, ते चटवटिक्यो दुसऱ्यो म्हणून आमकां दुसरें समजनात. मिसअंडरस्टँडींग चड, अंडरस्टँडींग आसना. घरांत ती जावं पुरो, खंय जावंक पुरो, त्या वेळार कश्ट, दोगदवणी, वायट उलोवणें आयकूंक आनी तें सोसून व्हरूंक ती समजोनी ताका कृपा दिता आनी आत्म्यांत ताच्या शांती वस्ती करता. आनी हें जावन आसा वर्तें देणें पवित्र आत्म्यान आमकां दिवचें. त्या देखून सा पावलून सांगचें जावन आसा गलातकारांक बरोवन आत्म्या प्रमाणे जियेया. कुडी मासाच्या वंदवण्यांक तुमी वळोवंक जायनाकात, आत्म्या प्रमाणे जियेया म्हणून. आनी ह्या आत्म्या प्रमाणे जियेतना मनीस सवकास सवकास कितें जाता? त्या सर्गीच्या राज्यांत एक जाता आनी तो त्या जाळा बरी जाता. त्या देखून आमकां सगळ्यांक पयलें देवान ताच्या जाळांत फासयलें म्हणयत आनी आमकां विंचलें. पाड मासली सोडल्या ताणें, बोऱ्यांक आमकां विंचलां. आमी त्या देखून सगळीं बरींच. पूण आतां तें जाळ आमी जावंक गेले हांव तें जाळ. आनी हर एकलो आमी त्या जाळाचो एक घांस. जर घांस तुटलो, एक्की मासली जाळांत उरोना, सगळीं गेली. आनी आमच्या कुटुंबांनी आज त्या पवित्र आत्म्याची समजोनी आनी शांती ना. कित्याक एक ना एकलो आमच्या कुटुंबाचो घांस तुटला, संबंधाचो घांस तुटला, पवित्रपणाचो घांस तुटला. दैवीक समजोनी ह्या पवित्र आत्म्याचे समजोनी आमकां नांव जाल्या. सर्गींच्या राज्याच्या मिस्तेर आमकां अर्थ जायनात. त्या देखून कितें जाता? आमी देवा तावून आनी एकामेका तावन पयस वेतेत आसा.
पूण तशें म्हणून देव सांडिना, देव सोडून घालिना. तो कितें करता, आयच्या पयल्या वचपांत आयकलें आमी कुंभारान कितें करतना, आयदन करतना तें सोमा जावना, ताच्या हातान पाड जालें. तो ओगेत बसोंक ना. तित्त माती परत्या काण गेली, मुदो केली, बरें करना आपुरबायन दुसरेंत रूप दिवन दुसरेंत आयदन केलें. पूण त्या मनशाचो शेवट तस्सो, आयदनाचो शेवट तस्सो, रूप मात्र बदल्लां. त्या आयदनाचें काम तेंच, परत्याक त्या आयदनांत भरचें, परत्याक तें आयदन उपयोग करचें. कोणें? कुंभारान. या कोण घेता? आमकां सर्वांक क्रिस्ताच्या रक्तान विकती घेतल्यांत म्हणून सा पॉल सांगता. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां देवा तें राजी कर, ताणें बापाची भुरगीं आमकां केल्यांत, तर आमी आमचो शेवट एकच. आमी सगळे देवाच्या हाताची आयदनां. देवाचो आत्मो आमकां सगळ्यांक दिला. त्या देखून आमी त्या देवाच्या राज्याच्या जाळाचे एक एक गांस जावन आसाव. केदाळ आमी आमच्या मदें दुस्मणगाये वरवीं, आमच्या मोसरा वरवीं, हग्या वरवीं आमी विंगड जाता. ते दाळा गांस तुटतात, संबंद फिटो जातात, मासली देवाच्या राज्याची लोक येवच्या बदलाक ते एस्केप जातात. आनी तशें आमच्या इगर्ज मातेंत एकणी 1000 वांटे जाल्यात. 1000 वांटे जाल्यात. आज इगर्ज मातेंत वांटे जाल्ले वरवीं कितें जालां? शुभ वर्तमान परगट जाता, फळां देख जातात ना. कुटुंबां वांटे जाल्यांत त्या देखून मोग करूंक कोण्णी ना. कुटुंबां आसात, एकल्यान नायटी ड्युटी, एकल्यान डे ड्युटी. एकलो डेंत घरा आसतना आनी एकलो ना, आनी एकलो नायटाक आसतना पार्टनर ना. कोणा कडेन उलोवचें, कोणा कडेन मोग करचो, कोणाची सेवा करची, कांय ना. रांदचें कोणा खातीर न्ही गे. त्या देखून घरचो मोग उणो जाला. रांदप भायर ताण येता आनी थंयसर कितें जाता, तातूंत मोग ना, तातूंत बिजनेस आसा, बिजनेस, पयशे आसात. त्या देखून आमचें चिंतप, आमचें जिवीत मोगाचें जावंक ना. कित्याक रांदल्लें, घरा रांदल्लें मोगाचें, तें मोगाचें. तातूंत मोग घालतात, म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हूण करतात. भायलें करतना म्हाका बरो यार जाय जाय, टेस्टी पावडर इल्लो चड घालतात, तुजी जिबेक बरें जाय जाय, तितल्यांत कुडीक कितेंय जावं दी. त्या देखून आंबे पिकयतना पावडर घालून पिकयतात. या ज्यूस करतना प्रिजर्वेटीव घालून 3 म्हयने, आमी ज्यूस केल्लो 3 दिसांनी मोग जाता, पाड जाता. फ्रिज्जान दवर, खंय दवर 3 या 4 दीस, मागीर उरना. पूण भायर हाडलो ज्यूस 3 म्हयने उरता. कशें उरता काय न्ही गे. आमी समजूं जाय. त्या देखून आमी मोग घालचो उणो केला. कित्याक? पवित्र आत्म्याचें तें देणें आमी होगडायलां, समजोनेचें देणें होगडायलां. कुटुंब बांदिल्ल्यांत मोग आसा म्हणून आमी समजना. पवित्रपणांत वाडिल्ल्यांत आत्मीक सूख आसा म्हणून आमी समजना. त्या देखून संवसारार आमचें क्रिस्तवांचें जाळ, गांस एकामेकाक एकवटान नात. त्या देखून आमी सोलवता. कित्याक? केदाळा एकवट ना, मोडूंक सुलाभ. एकवटांत आसल्ल्यांक मोडूंक जायना, बोळ आसा. आनी तें आमी ह्या दिसांनी पळयलें. स्टुडंट्स स्ट्रायक दिल्लींत आनी जाताना एकवट जाल्ल्या वरवीं थंयसर बोळ आयलें. एकलो जाल्लो जाल्यार जायना. आनी अशें आसतना आमी देवाचें योजन समजूं जाय म्हणून आयचें पयलें वचप आमकां आपुरबायेन सांगता. त्या देखून देवाचो वावर म्हज्या जिवितांत हांवें समजूं जाय. आनी हांवें दिसान दीस पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जियेवन देवाच्या वावराचो समजणी जोडून सहकार दी जाय. केदाळा हांव सहकार दितां, म्हजें रूप नवें जाता. आनी त्या नव्या रुपा वरवीं म्हजें थंय बरेंपण येता मात्र न्हय, हांव एट्रॅक्टीव दिसता दुसऱ्यांक. आनी केदाळा वस्तू अट्रॅक्टीव दिसतात थंयसर आमी धांवून येता पळोवंक न्ही गे. ताजमहल कित्याक पळोवंक येतात? सोबीत दिसता न्ही गे, सोबीत दिसता. कुतुब मिनार सोबीत दिसता. तशेंच
मनशाच्या जिवितांत व्हंकलेक पळोवंक आसलें पयलें व्हंकल कशी आगे म्हणून सोबीत दिसत जाय म्हणून. आतां सगळ्यान मेकअप सकट सोबीत दिसतात न्ही गे. पयलें पळोवचें आसलें रूप कशें आसा, गूण कशें आसा, सगळें पळोवचें आसलें. आतां आमी तें पुरा आर्टिफिशियल जाल्या आर्टिफिशियल. आनी अशें जाल्ले वरवीं कितें जाता, आमच्या वावरांत सोडा, हेरांच्या वावरांत सोडा, म्हज्यात वैयक्तीक जिवितांत देवातय गांस ना, संबंद ना. म्हज्यात भाव भयणी मदें हांव बऱ्यान ना. कित्याक म्हळ्यार काजार जाल्लेंच वांटे जाल्यात, हांवें वेगळें घर केलां, म्हजें मात्र म्हज्या कुटुंबाचें मात्र म्हूण जालां. संबंद तावन आमी पयस धांवल्या देखून पवित्र आत्म्याच्या तो एकवट ती शांती आमी विसरल्या. त्या देखून इगर्ज मातेंत पळया हाचे प्रार्थना करता आसतना कुमगार कॉन्साग्रेट केल्या उपरांत थंयसर प्रार्थना जाता आसतना 3 फावटी आमकां थंयसर मागणें आसा. ह्या कुडी रक्त सेवतली आम्हा सोमेस्ता त्याच पवित्र आत्मेवरी एक जावं म्हणून पयलें मागतात. पयलें दुसरें त्या क्रिस्ताच्या कुडी रक्तांत आमी जियेतली परत्याक शांतीन जियो म्हणून मागतात. आनी आखरेक परत्याक अंतरलेली हांगा बसत मागतना आमी जिवंत आसचें बसत ही मागता. आमी ती समजणी जोडून बरें जायचें म्हणून थंयसर मागणें आसा. आज हांवें मागणें करतना तुमी आयका, आपुरबायन 3 फावटी मागणी आसात. आमी एकवटान एक जायचें म्हणून. तो एकवट येजे तर पवित्र आत्म्याची ते देणे समजणी आमकां आसा जाय, गिन्यान आसा जाय, आनी त्या दाडा मात्र आमच्यान जाता. आनी त्या देखून दिसान दीस पवित्र आत्म्याच्या त्या प्रेरणाक आमी खालतीमान घाली जाय आनी आमी देवाक सहकार दी जाय. मरियेन तशेंच केलें. त्या देखून ती देवा पुताची आवय जाली. अब्राहमान तशेंच केलें. त्या देखून तें ताका नितीवंतपण म्हणून देवान मानून घेतलें आनी तो देवाचो इश्ट जालो. तुका आनी म्हाका जेजू म्हणटा तुमी म्हजे इश्ट. त्या देखून आमी देवाचे इश्ट तर देवाचें योजन संपूर्ण तरान समजोवन ताका सहकार दितना आमी संवसारार हर एकल्याक सर्गीच्या राजा भितर हाडूंक शकता, हर एकल्याक वाचोवंक शकता. हेंच जावं दी आमचें काम आनी आमचो वावर इगर्ज मतेन. आमेन.